आमी आज सगळे जाण जमले हांगा पेडेम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साक मुद्दाम तुमकां हांगा आपयले आनी तुमचे देव बरें करूं म्हणटा तुमी मुद्दाम हांगा आयले ते म्हजे बरोबर आसा सुनील सिग्नापूरकर हो एक स्पोर्ट्समॅन जावन आसा तसोच आमचो आपाचो तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली एक खोशेची गजाल की इंडियन हॉकी टीम जी आसली ताका फाटल्या ऑलिंपिक्साक आफ्टर 40 इयर्स एक मेडल मेळ्ळें आनी हॉकी हो इंडिया सदांच लीड करत आयिल्लो खेळ आनी गोंयचे सुद्दां खेळाडू हातूंत मोठो वांटो घेतिल्लो आसा आमी हांगा मुद्दाम म्हज्या फाटल्यान आसा हांगा जो हॉकी टर्फ केला हॉकी जो स्टेडियम केला गॅलरी आसा थंय आमी जमिल्ले आसा फाटल्या दिसांनी गोंयच्या मुखेलमंत्रीन स्टेटमेंट केलो की हो हॉकीचो टर्फ आसा आनी बरोबर स्टेडियम गॅलरी केल्या ताजें नामकरण ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम अशें करचें म्हणून ध्यानचंद हो नामनेचो खेळाडू इंडियेचो कॅप्टन आसा आनी खूब नांव कमयल्लें आसा गाजयल्लें आसा इंडियेक ताणें खूब गौरव हाडिल्लो आसा तातूंत दुबावूच ना पण त्याच प्रमाणे गोंयच्या खेळाडून सुद्दां तितलेंच नांव केल्लें आसा म्हाका मुद्दाम हांगा उल्लेख करपाक जाय बाब लिओ पिंटो हो आमचो भुमिपुत्र गोंयकार भुमिपुत्र आनी हो मेन म्हणल्यार गोंयकार जावन सुद्दां हो म्हापशेकार ताज्या नांवार अनुकरण जे नांव जर केल्लें आमची जी फुडली पिढी आसा तांकांय कळटलें की गोंयकार सुद्दां खंय कमी ना म्हापशेकार खंय कमी ना हे बाबा हॉकी खेळांत तेन्ना ध्यानचंद हो नामनेचो रिनावंड खेळाडू दुबावूच ना पण आमचो भुमिपुत्र ताका खंय तरी फुडें काडप हें म्हाका मुखेलमंत्री मुद्दाम सांगपाक जाय आमचो म्हाका खात्री आसा म्हापशेचो MLA म्हाका हातूंत उलो मारता ताका साथ दितलो की म्हापशेकार जो नामनेचें नांव केलां ताजो हें नांव अनुकरण घेवपाक जाय बाब लिओ पिंटो हाणें मेन म्हणल्यार 1948 ती ऑलिंपीक गेम्स घाल्ली थंय भारताचे टिमीक गोल्ड मेडलिस्ट तो जावन आसा ताजे उपरांत जी मागीर तो कोच जालो नॅशनल सिलेक्शन टीम जाली आनी 1972 परत जी ऑलिंपिक्स जाल्ली त्या कोच तो टीम कोच ताका ब्रॉन्झ मेडल मेळिल्लें आसा सो असो खूब गाजिल्लें नांव आसा जगभर फामाद आसा आनी ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट गोल किपर्स ऑफ इंडिया एट दॅट टायम एंड ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो So I would recommend to the government, I'll be submitting a memorandum to the Chief Minister that this hockey stadium which is built here should be renamed after Leo Pinto, one of the renowned hockey players, not only from Goa, from Mapsa itself. So हांव तुमच्या मार्फत गोंयच्या जनतेक सुद्दां आव्हान करता की ताणें सुद्दां रिकमेंडेशन धाडचें आमच्या मुखेलमंत्री की जो भुमिपुत्र गोंयचो आसा ताका योग्य तें स्थान दिवपाक जाय फाटीं असोच बोवाळ जाल्लो कलंगूट म्हाका दिसता पेलेचो काय मरानाचो स्टॅच्यू घालपाचो थंयच्या आमदारान केल्लो तेन्ना लोकांनी सांगलें गोंयकारांत इतले बरे बरे फुटबॉल प्लेयर आसा जावं तो ब्रह्मानंद जावं किंवा आमचो ब्रुनो कुटिनो बाब जावं की ताणें इंडियेची टीम लीड केल्ली आसा तेन्ना खंय तरी आमचे गोंयचे जे फुटबॉल आसा प्लेयर हॉकी प्लेयर आसा क्रिकेटर सुद्दां जाल्ले आसा तांकां योग्य स्थान दिवप एकदम गरजेचें दे आर द स्पोर्टींग आयकॉन्स फॉर द यूथ ऑफ गोवा आनी खंय तरी सरकार हांकां फाटीं हें नांवां कित्याक दवरता समजना म्हाका हांगा भुमिपुत्र म्हणटा पण ह्या भुमिपुत्रांक जाय तो सपोर्ट जाय ते फुडें नांव ताजें काडपाक सरकार कसलेच प्रयत्न करना एंड आय वूड अगेन थ्रू युअर मिडियम आय वूड रिकमेंड टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा टू रिनेम दिस स्टेडियम एज लिओ पिंटो स्टेडियम फॉर हॉकी तुम्ही सजेस्ट करता गव्हर्मेंटाक तुम्ही हे सरकारान नांव करचे पयलीं कित्याक केन्ना सजेस्ट करूंक ना सरकारान पयलीं योग्य ते एक फोरम धाडपाक जाय मुखेलमंत्री म्हाका डावट सुद्दां कोणाक कन्सल्ट केला जाल्यार तो एक खंयचे पब्लीक मिटींग आपलें उलयता आनी थंय सांगलें ताणें एक कन्सल्टेशन प्रोसेस आसलो जो भुमिपुत्र कायदो काडलो सरकाराक कसलेच कन्सल्टेशन प्रोसेस ना एक सरकारान कन्सल्टेशन प्रोसेस जर केल्लो लोकांक कळपाचें कितें नांव सुचयता लोक सजेशन दिवपाचें सो कन्सल्टेशन प्रोसेस सरकारान केन्नाच करूं ना तेन्ना आमी परत रिकमेंड करता सरकार की गोंयकार म्हापशेकार हो सुपुत्र जावन आसा ताका योग्य तो रिस्पेक्ट डिग्निटी ही दिवची ध्यानचंदाच्या नांवाक तुमचो विरोध आसा आमचो अजिबात विरोध ना सांगला अशें ध्यानचंद वॉज अ रिनावंड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ इंडिया जगभर फामाद तो इवन आमी सगळ्यांनी म्हाका याद आसा आमी स्कुलान एक चॅप्टर सुद्दां वाचला ध्यानचंद बद्दल आतां योग्य आसा की म्हापशेकार आसा गोंयकार आसा ताकाय तितलेंच रेकॉग्निशन मेळप गरजेचें त्या हेतून आमी फक्त रिकमेंडेशन करता नॉट टू एनी वे डिसरिस्पेक्ट ध्यानचंद ऑर बिलिटल हिम इज वन ऑफ द ग्रेटस्ट स्पोर्टन आयकॉन्स पण तितलोच आमचो गोंयकारूय तितलो ताका तितलो ड्यू रिस्पेक्ट मेळपाक जाय ड्यू रेकॉग्निशन मेळपाक जाय इतलेंच म्हजें म्हणणें आसा काल सीएमान अनाउन्स केला की आयच्यान उदक फ्री म्हणून हाजेर कितें आसा क्वेश्चन जाल्यार फुडे घेता सेम क्वेश्चन सीएमान जे तुमी म्हणटा 16,000 लिटर उदकाचें सीएमान जे काल अनाउन्समेंट केलें तें बरें आसा गोंयकारांक 16,000 पण एक हास्यास्पद गोश्ट ताणें केली की गोवा इज द फर्स्ट स्टेट म्हणटा तो
हांव ताका मुद्दम तुमच्या मार्फत सांगूंक सोदता ताणें जी घोशणा केली ताजी आमी रिस्पेक्ट करता, आमी वेलकम करता. पण गोवा इज फॉलोईंग वॉट आम आदमी पार्टी हॅज सेट द नरेटिव्ह, हॅज सेट द एजेंडा फॉर. Delhi was the first state which is controlled by Aam Aadmi Party government, which is led by Arvind Kejriwal. That was the first state in India to declare 16,000 न्ही 20,000 लिटर फुकट. आम्ही जे विजेची घोषणा केली त्या उपरांत सरकार जागो जाल्यार तांगले उदक फुकट दिता म्हणून 16,000. आमी ते वेलकम करता. त्याच बरोबर सरकाराक सांगता तो नळ आसा तेजे जल हाडा पयलीं. हर घर जल हर घर नल मुखेल स्लोगन तांचो आसा, पण नळाक जल ना. पयलीं ते ताणें हाडचें, जल नळाक हाडचे पयलीं आनी मागीर 16,000 दिवपाचे. ते नक्कीच आमी स्वागत करता. पण रिमेंबर आनी गोंयच्या सगळ्या जनतेक खबर आसा आम आदमी पार्टीन विजेची जी घोशणा केली 300 युनिट फुकट, ताजे उपरांत सरकार जागो जालो. वच निलेश काब्राल वच सावंत म्हणटालो फुकट दिता रीण घातले सरकारचेर, तेन्ना आतां ते जागे जाले. तांकां कळ्ळें गोंयच्या लोकांक कितें जाय तें. ताज्या उपरांत एक घोशणा जाल्ली आसा. थँक्यू तुमचे मुद्दाम आयले म्हणून.